आमी नरकासूर करताले, आमी बारीक थोडक्याक कोण्याचो करताले, भितर वचोन नाचप आनी ते भुरगेपणां आमी सामके नरकासूर म्हणल्यार मोटें अशें। आनी आतां इतलें आमी नरकासूर करता, पूण कितलेंय केलें जाल्यार तें आमी खंय तरी कमी पडटा। सो आमी एवरी इयर कितें तरी नवें करपाक ट्राय करता। आतां आमी पोरूं आमी नरकासूर बेश्टो केल्लो, ह्या वर्सा आमी हायड्रोलिक्साचेर नरकासूर मुवमेंटाचे सगळे मुवमेंट तेजेर घातले। भुरगे हांगा आतां म्हयनो जालो थर्मोकोलाची बॉडी, मागीर रथ, मागीर तुका चेसीचें काम हें धरून सगळें करून आमचे थोडी फ्रेंडा कडल्यान नॉलेज घेवन तेजे कडल्यान आमी काम करता। सो आमी भुरगे सगळे आतां एक बरोबर रावन हें आतां दिवाळे पयले दिसाक एक कॉम्पिटिशन बरें एक लेवलाचें व्हरोन तें आमी परफॉर्म करता। रजवाडा युवक मंडळ म्हणल्यार कशें की आमी सगळे आतां ल्हान भुरगे, आमच्या टायमार आमच्या पयलीं आमचे व्हडले भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी पयलीं नरकासूर खूब केले। आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी तेंचे फुड्यान येताले, आमी तें कितें करता कशें करता तें आमी तेंगे पळयताले, तेंगे पळोवन तेंच्यांनी काडून आमच्या हाती सोंपयले, तुमी बाबा मुखार सरा, तुमी मुखार जो कितें आसा तो तुमी मुखार व्हरपाचो। तशें करून आमी मुखार सरोन आयज ह्या लेवलाचेर पावल्या की आमी हायड्रोलिक्स घालतात। आनीक जशें ते पयलीं तेंच्यांनी जी आमकां ताल शिकयल्या, जी वाजोवपाची ताल शिकयल्या, तीच ताल घेवन आमी आयज मुखार सरता। जे आमचे व्हडले मनीस आशिल्ले, व्हडले जे आशिल्ले गेल्ले आनी जे कोण आसा तेंच्यांनी आमकां खूब शिकयलें वाजोवपा बाबतींत। त्या बाबतींत आमी आतां मुखार सरल्यात। आमचे पारंपारीक, आमची पुणेरी आनी आमगेले नासीक सगळे मिक्स करून एक आमी मोड रेडी करता। त्या प्रमाणे आमी हो जो नरकासुराची मोड आसा ती आमी एक घालून आमी तो परफॉर्मन्स करतात। पयलीं म्हणल्यार आमी बारीक आसतना नॉर्मल एक 15-20 फुटां भितर आमी करताले, पूण आतां सद्या कॉम्पिटिशन पळोवपाक गेले जाल्यार ते 15 फुटाचो आनी 20 फुटाचो लागना। सो ताका लागून पोरूं आमी व्हड केल्लो, पूण खंय ना खंय तरी मातसो तो प्रॉब्लम जावन मातसो आमी डावन पडलेले। सो अंदू आमी तेज्यान बरो करून तेज्या लांब केल्लो आसा।